समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्लो प्रकरणात मेर्शीच्या सत्र न्यायालयान महत्वाचो आदेश दिला। या प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोजो सयत वट्ट 8 जाणां आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश न्यायालयान दिला। जाल्यार आरोपी जेनिटो कार्दोजान दाखल केल्लो डिस्चार्ज अर्ज न्यायालयान भायर मारलो, जाचे आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिला। तातूंत जेनिटो कार्दोज, एंथनी नदार, फ्रांसिस नदार, मिंगेल आरावाजो, मनीष हडफडकार, सुरेश नाईक, फ्रांको डिकोस्ता आणि साईराज गोवेकार हांचो आस्पाव आसा। या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत खुनाचो यत्न, गुन्यांवकारी कट, बेकायदेशीरपणान आडोवप ह्या सारख्या गंभीर कलमा सयत अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत आरोप केल्यात।